फाटी असो प्रसंग येयलो तो तुमच्या सारको डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर येता. कारण सगळे उदीक भरलां आनी लोकांच्या घरांनी उदीक गेलां. कारण पयलींचे आमचे जे पूल धाकटे धाकटे पूल आसले ते सगळे भरलेले आहात आणि उदीक वयर रस्त्या वयल्यान व्हांवता सगळें. म्हाका दिसता PWDन आज पर्यंत थंयसर येवन पळोवंक ना आनी येयले जाल्यार आमकां कन्सल्ट करूंक ना. ते म्हणटा आपले सायडीचे काम आपले. तो जे गेला तो म्हणटा सायडीचे आपले रोडाचे आपले न्हू म्हणटा. हांवें एकय फोन केल्लो PWDचेर. तो म्हणटा कान साफ करप म्हणटा पंचायतीन जे पूल्स आहात न्हू पंचायती कडेन शक्य ना न्हू. कारण ते रोड बंद करून तांकां ते ओपन करचे पडटले सगळे पूल जे पयलींचे आहात. जबाबदारी घेवपाक कोण तयार ना. आता परत जर पावस येयलो जाल्यार सगळे भरतले. 8-8 दिसान 2-2, 3-3 फावट दिसता. जेवंकूय दिना, न्हिदकूय दिना, वर्साच्या आनी रांदूंकूय दिना. हे कितें? मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार दयानंद सोपटेन पेडण्याच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक एकठांय घेवन आपत्ती वेवस्थापना संदर्भात चर्चा केली. तशेंच पावसा वेळार लोकांक त्रास जावपाक जायना म्हूण सतर्क रावपाचो आदेश दिलो. मीटिंग बेसिकली जी आसलेली पळय ही पावसाची पूर्व तयारी. तातूंत मागीर कितें जाता गटर साफ करप, बुशीस कटींग करप, कळ्ळें न्ही. हेल्थाच्या संदर्भात कितें जालें, लायटीच्या संदर्भात म्हणजे ह्यो गोश्टी करच्या खातीर आज मिटींग आपयली. नो डावट एक्चुली कितें जालां कितें ही मिटींग आपूण जाली खंय तरी एक मे म्हयन्यात खंय तरी ड्यू टू सम रिजन्स आमी आज बसल्यात 15 जून. पण हाच्या फुडें जें आसतलें पळय मेचे 15 पयलीं जातलें. आज बरें जालें सगळें मेन म्हणजे जितले आमच्यो नवय पंचायत म्हाज्या हातूंत मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे सगळे म्हजे सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर आयले आपआपल्या पर्यंत लिंक विथ डिफरंट डिपार्टमेंट जी कारणे आसा सगळे सांगले इन्क्लुडींग BDO बी. आनी डेफिनेटली ज्या पद्दतीन तांच्यांनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जे ऑफिसर तांच्यांनी अश्युरन्स दिला म्हाकाय दिला आनी आमचे हे आहात डेप्युटी कलेक्टर आहात तांकांय दिल्लो. नक्कीच आमी तेंच्यासून ते करून घेतले. आनी लोकांक जे कितें जाय ज्या गोश्टी पळय लोकांक त्रास जातात हे त्रास जावचे न्हू हाची पुरेपूर आमी दखल घेतली आनी ते डिपार्टमेंटांतली कामां करून घेतली. आपत्ती व्यवस्थापना संदर्भात घेतिल्ल्या बसकेक मांद्रे मतदारसंघातल्या सगळ्या पंचायतीचे फुडारी आसले. आपत्ती व्यवस्थापना संदर्भात कसलीय फायल आसल्यार बेगीनाच मोकळी करपाचो आदेश पेडण्याचो उपजिल्लो अधिकारी सुधीर केरकरान दिलो. जाल्यार ते फायली तुवें प्रायोरिटी बेसिसाचेर न्यू व्हिडिओ असल्या कारणान तुजे कडेन बसून तुवें क्लियर करून घेवपाची जबाबदारी तुजी. सरान इन्स्ट्रक्शन दिलो कळ्ळें तुका. जे मान्सून संदर्भात जे आसा ते प्रायोरिटी बेसीस. फुडली फावट जेन्ना आमी रिव्यू मिटींग घेतले सर 15 दिसान किंवा तेन्ना तरी तेन्ना अशें खंयच्याच आमकां सरपंचा कडल्यान किंवा व्हिडिओ यू ऑल्सो टेक नोट ऑफ अशें कंप्लेनी येवपाक जायना की मान्सून संदर्भात फायली पेंडींग आसा. कितें इश्यू आसा यू डिस्कस वीथ युअर BDO और कोण हायर अप आसा ते नाल्यार म्हजे कडेन जाय जाल्यार म्हाजो असिस्टंट घे. पूण दोज फायल्स रिलेटेड टू मान्सून डोंट कीप इट फॉर लॉंग.